मोयेच्या श्री केळबाय देवस्थानाचे उत्सव वा देऊळ बंद करपाचो निर्णय घेवचे पयलीं प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची लोकांक विश्वासात घेवचे असो निर्णय आयतारा केळबाय वाड्यार जाल्ले बसकेंत घेतला। ह्या बसकेक नायक, गांवकार आनी हेर समाजातले लोक तशेंच गणेश उत्सव समिती आनी मंडप बांदकाम समितीचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। गांवाकडेन संबंध नाशिल्ले देवस्थान समितीतले 2 पदाधिकारी दर एका उत्सवा वेळार विघ्न हाडून गांवांत झगडे पेटोवपाचे यत्न करतात असो आरोप ह्या बसकेंत करून ह्या प्रकाराचो निषेध केलो। म्हजें नांव रघुनाथ नायक। ह्या केळबाय देवस्थानाचो हांव एक अधिकारी आनी केळबाय असोसिएशन प्रसन्नाग जी कमिटी आहा तेचो हांव उपाध्यक्ष आसा। हांव सांगपाक इतकें सोदतां की आमच्या मयान प्रत्येक दिसा म्हणून असो वर्षभर कार्यक्रम चालू आसता आनी सुरळीतपणे चलता आनी कोणाचेच कांय ऑब्जेक्शन नासता, टणटो नासता। आनी हेच फावटी एक ह्या वर्साक कितें जालां की कोण तरी गांवांत अनवळखी व्यक्ती उत्पन्न जाल्या आनी ती प्रत्येक फावटी येता आनी जो कितें उत्सव आहा थंयसर विघ्न हाडटा। ह्या लोकांक हे कोण हाडटा तांकां आमी काय वळखना आनी मयाचे बी न्हू ते। अशे लोक विघ्न हाडटा आमच्या प्रत्येक गांवांत आनी सगळ्या गांवांत तणटो निर्माण करता। त्या खातीर तेचेर हे जे कोण मामलेदार आसा जावं आनी कोण आसा, देवाचे जे हे डिसिजन दिवपी आहा तेंच्यांनी फूल विचार करून असल्या लोकांक भितर इनवॉल्व करचे आनी तेंचेर फूल विचार करून तेंचेर कितें तरी कारवाई करची, जणू करून गांवांत कसलो तणटो निर्माण जावचो न्हू।